अख्ख्या भारतभर 100 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट केले आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. तातूंत साऊथ गोवा हो एक डिस्ट्रिक्ट आसा. तातूंत ह्यो स्किमी आसा पळय अख्ख्यो त्यो 36 स्किमी आनी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो तातूंतल्यान ह्या साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे 6 वर्सां खातीर डेव्हलपमेंट जातलो. हालच्यान ते 2031 पर्यंत हो प्रोग्राम आसा. आनीक कलेक्टर साऊथ जी आसा ती ताजी चेअरमॅन आसतली, तातूंत कमिटी काडटले आनी प्रत्येक शेतकाऱ्या फुड्यान ह्या स्किमीच्या अंतर्गत पावपाचो प्रयत्न आसतलो, जेणे करून प्रत्येक शेतकाराचे एडिशनल इन्कम म्हणजे खूब इन्कम वाडपाना पूण तातूंतल्यान अशी स्कीम अशी इम्प्रुवमेंट जातलो की आमचे आतां हळू हळू लखपती दिदी जाल्ल्यो आसा आनी आतांय बी येतले तेंचे आमी आपयले आसा, तेंचे इंटरव्यू बी आसा, तेय तुमकां सांगतले. तर ह्या प्रोग्रामाचो फाटलो हेतू आसा की युथ्सांक तरुणांक आनी बायलांक मोठ्या प्रमाणात फुडें हाडपाचें आनी तांचें इन्कम जनरेट करपाचें, तांचें उत्पन्न वाडोवपाचें आनी तांकां लखपती दिदी करपाची ही मुख्य तितून हेतू आसा. आयची स्कीम आसा पयली, ही स्कीम अख्ख्या भारत देशा बरोबर साधारण 100 डिस्ट्रिक्ट 100 जिल्हे सिलेक्ट केले कडेन आसा आनी गोंयांतल्यान हो साऊथ गोवा हो एक डिस्ट्रिक्ट ह्या स्किमीच्या अंडर सिलेक्ट केला. आता ह्या स्किमीचो उद्दिष्ट आसा की ही जिल्लो सिलेक्ट करता आसतना एक क्रायटेरिया दवरली की ज्या जिल्ल्यांक प्रोडक्शन कमी आसा, म्हळ्यार आमी कितें म्हणपाक शकता की आमचें प्रोडक्शन मातशें कमी आसा, आनी सपोज जर इल्लो फोर्स मारलो एग्रीकल्चरान, जर आमी फोर्स मारलो, आमी थोडो विचार करून जर एग्रीकल्चरान काम केलें, आमी कितें म्हणटा की सायंटिफीक फार्मिंग शास्त्रीय पद्दतीन आमी फार्मिंग करपाक जाय, तशें जर केलें जाल्यार आमी आमचें इन्कम आनीकय वाडोवपाक शकता. आनी हें इन्कम वाडयता आसतना प्रधानमंत्र्यान आमकां डायरेक्शन दिला पयलीं त्या प्रमाणे इतर जी पळय लायन डिपार्टमेंट आसा, म्हळ्यार आमची गोंयची बाकीची सगळी डिपार्टमेंट आसा, ह्या सगळी डिपार्टमेंटां बरोबर घेवन, फॉर एक्झाम्पल सांगपाचें जाल्यार डेरी डिपार्टमेंट म्हणा, मागीर फिशरीज डिपार्टमेंट, म्हळ्यार कशें आसा प्रत्येक डिपार्टमेंटा मार्फत आमी शेतकारांक किंवा बारीकांतल्या बारीक लोकांक, आमच्या नागरिकांक आमी आमच्यो सगळ्यो डिपार्टमेंटाच्यो स्किम्स दिवप, सगळ्यो येवजणी दिवप आनी आमचें जें पळय राहणीमान आसा तें सुदारप, तें वयर काडप आनी आमचें इन्कम जें आसा तें वाडोवप. भारताचो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो विकसीत भारताचें स्वप्न घेवन मुखार वता. भारत विकसीत जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना ह्या देशाचो प्रत्येक घटक हो विकसीत आसपाक जाय अशें ताचें स्पश्ट मत आसा. तातूंत भितर शेतकरी येता. शेतकरी हो एक तेंपार भारताचो फाटीचो कोणो आशिल्लो. शेतकरी म्हणजे भारत हो कृशी प्रधान देश अशें म्हणून वळखलो वता आनी शेतकऱ्याचें इन्कम हें त्या काळांत बरें आसतालें आनी शेती मोठ्या प्रमाणाचेर ह्या देशांत जाताली. वेगळे वेगळे कारणाक लागून भुरगे शेतकऱ्याचे शिकले, वेगळे वेगळे कडेन गेले आनी तांकां अशें दिसलें की आमच्या बापायनी त्रास खूब केले म्हूण तांकां तितलें इन्कम मेळना आनी ताका लागून ते मागीर हळू हळू शेती कडेन कमी वचपाक लागले. आनी हाचो प्रयत्न म्हणून आमकां दिसता की शेतकऱ्यांचे ज्या प्रमाणांत वयर सरपाक जाय आशिल्लें तितलें वयर सरप शेतीचें हिंदुस्थानांत जालें ना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक हें सगळें खबर आसा. तर सुरवाते पासून तो अनावन्स करत आसा की आमचें एक टार्गेट आपलें आसतलें तें ह्या शेतकऱ्याचें इन्कम मल्टिप्लाय जावप. शेतकऱ्याचें इन्कम जर मल्टिप्लाय जातलो जाल्यार ताचे खातीर प्रधानमंत्र्यांनी वेगळ्यो स्किमी डेव्हलप केल्यो. तांकां म्हयन्याक अमके पैसे तांकां तांच्या अकाउंटाक क्रेडीट करपाचे, फसल विमा योजना म्हणजे जे क्रॉप जालें ताची इन्शुरन्स करपाचे. आनी आज एक बजेटान जे ताणें डिक्लेअर केलें की प्रायम मिनिस्टर धनदान योजना ती आज आमी लॉन्च करता, म्हणजे प्रायम मिनिस्टर आज लॉन्च करता. जातूंतल्यान हे वेगळ्यो वेगळ्यो म्हणजे 36 एक्झिस्टिंग स्किम्स फ्रॉम 11 डिपार्टमेंट्स इन्क्लुडिंग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना ह्यो सगळ्यो एकठांय करून एन्युअल आउटले ऑफ 24,000 कोटी फ्रॉम 25-26 to 2030-31 टोटली 1.44 lakh crores हे गव्हर्नमेंट ह्या स्किमीचेर स्पेंड करता.